소글리오비라요. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्ता सवे प्रितीच्या भावा भयणीनो, बोरवाशाची यात्रेकारां कशी एकठांय जावन देवाचे रोचणेचे देणे समरमताना आमकां हो उलो. हे पृथ्वीचेर आमच्या भौशीक घरांचेर आमची नदर मारूंक आनी समजून घेवंक रोचणेची निगा नीत आनी मोग हांचेर बोरवासो तिगून आसूंक जाय. हे सृश्टीची सोबिताय आमी नियाळताना हे पृथ्वेचे विलाप आनी दुर्बळांचे रडणे आमी आयकूंक आमकां एक आपोवणें. आमकां गोंयकारांक हे विलाप आनी हे रडणे पयस ना. आमच्या गांवांनी, रानांनी, नदींनी, शेतांनी आनी दर्या देगांनी ते गरजतात. सृश्टीचो सांबाळ करून फुडले पिळगेक राखणदार जावंक बोरवासो दिवया ह्या विशयाचेर आमी आज नियाळताना हे रोचणे लागीं समाधानान जियूंक, दुर्बळां थंय नितीन वागूंक आनी सगळे रोचणे सोवे दैवीक मोगाचे येवजणेक विस्वाशी रावंक आमची बासावणी थीर करुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आरे तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बाग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमचीं पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. Somia
प्रार्थूया. हे वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन जेजूच्या हातान घालुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओतरेकून रावोशें कर. आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावलोली आनी ताची वाखाणणी गावून आसतना आमी तुका मेळूंक निर्मी. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा सर्वेस्पराचो फांटो जावंक पावतलो सोबीत आनी मोहिमेवंत. जमनीचें फळ जातलें इस्रायलांत उरल्यात तांचें व्हडपण आनी शृंगार. सियोनांत उरल्यांत आनी जेरुजाल्यांत वांटोवल्यांत तांकां पवित्र म्हणटलीं. आनी जेरुजाल्यांत उरल्यांत तांकां उलोलो जमो म्हूण वळखतलीं. सर्वेस्परान नितीचे आनी निसणटणाचे शिरोंतन सियोसोनाचे दुवेचो मेळ धुवन काडटोच आनी जेरुजाल्यांत रगत वारोयल्ल्या तांतली तें शार निटोल करतोच. सर्वेस्पोर सोगल्या सियोन दोंगरार आनी थंय जमल्यांत तांचेर देंवून येतलो. आनी देवाचो एक कूप आनी धुंवर कसो आनी रातचो जोळट्या उज्याचो पुरचोळ कसो थंय वस्ती करतलो. दिसाचें वत मारता तेन्ना सावडी दिवन आनी वादळ आनी पावस येता तेन्ना आलाशिरो आनी आसरो दिवंक सगळ्या वयर सर्वेस्पराची मोहिमा एक माटो आनी तंबू जातली. देवाचें उतोरें. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. परत म्हणया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटोच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. आमी पावल्या जेरुजाल्या, तुज्या दारवट्याचेर आमी पावल्या. तुज्या भितर रिगला आमचो पांय. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकाच भांडोलाची अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजाल्या. थंयसर कुळां चोडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयणां आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. दोलवराच्या सर्वेस्पर आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखा मळाचो पोडजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं,
माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू काफार नांवांत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर गोरांत आरयेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच व्हडवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परती पाडून शोधपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसां आनी म्हजे काल शिपाय आसात आनी तांतल्या एकट्याक हांव सांगतां, वच आनीक तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अशें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तोमतेतावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या इश्टानो, ह्या हालींच्या काळार पवित्र सोबेन एक रोडणें आयकलां आनी हें रोडणें सृश्टीचें. आनी हें रोडणें आयकोन पवित्र सोबा कितें करता काय? पवित्र सोबेन जायते उपाय घेतल्यात आनी एक असलो उपाय म्हणल्यार सेवाधर्मान हाचेर उलोवप करूंक. मोगाच्या इश्टानो, ह्याच पासत ह्या आयच्या नव्यानाच्या दिसा आमी विशय घेतलेलो आसा, सृश्टीचो सांबाळ करून फुडले पिळगेक राखणदार जावंक बरवासो दिवया. एक खंय ल्हान भुरगो आशिल्लो, तो शाळेक थावन 10वी घरा येता. बापायच्या गोपांत वेता आनी ताका वेंग मारता आनी ताका म्हणटा, थँक्यू डाडा, आमी गरीब खोरी पूण गिरेस्त. आनी हो डॅडी थोटाकता, हो बापूय थोटाकता आनी म्हणटा, हो आनी आपलो पूत आज कसली फिलॉसॉफी मारता, गरीब न्हय पूण गिरेस्त. पूण कारण कितें तें बापाय ताचे लागीं विचारता. तेन्ना हो भुरगो सांगता, आज टिचरीन आमकां शाळेंत गांवां आनी शारां मदें अंतर कितें दाखयलां. जें गांवांत आमकां मेळटा तें शारांत मेळो ना म्हूण दाखयलां. आनी तो सांगता, शितोड वारो जावं तीं झाडां, पेडां, रुचीक फळां, पिकाड जमीन, हें सगळें आमकां गांवांत मेळटा पूण शारांत मेळना. मोगाच्या इश्टानो, हें उलयता आसतना बापायच्या दोळ्यांत खंय दुखां येता आनी हो भुरगो बापायक विचारता, बापा, तूं रडटा कित्याक? आनी तेन्ना हो बापूय ताका म्हणटा, पुता म्हज्या, कांय वर्सां फाटीं हांवूय पयशांक लागून ही जमीन विकूंक सोदतालो आनी एका शारांत वचून एक फ्लॅट घेवंक सोदतालो. पूण कोणें म्हाका सांगलें, अशें करिनाका, आयचे 5 लाख, फाल्यांचे 5 कोटी. आनी हें म्हज्या कानार घेना फुडें हांवें तोजवीत केली आनी जाता ते प्रमाणें शेत लायलें, जाता ते प्रमाणें फुलां फळांची झाडां लायलीं आनी हे परी हांव जियेतां. म्हूण आमी गरीब पूण फॉरेन ग्रेस्त म्हूण तुवेंच म्हाका सांगलें. हें म्हणना फुडें त्या भुरग्यान ताका जबाब दिलो, बापा, हांवूय ही जमीन केन्नाच विकचो ना. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी देवान एक रोंप लायल्या म्हूण सांगता आनी हे रोंपा उदेशी कितलें बरेंपण ह्या संवसारांत वो इस्रायलितांक मेळना तें आमकां कळना. आमच्या संदर्भांत हें आमी पळोवया. आमच्या संदर्भांत देवान आमकां एक सोबीत रोंप लायला, ही गोंयची सृश्टी. मोगाच्या इश्टानो, हे गोंयची सृश्टींत जायती शांती आसा. ही शांती अणभवूंक तरेकवार भासांचो लोक ह्या गोंयांत येतालो. आज लोक गोंयांत येता, दुबाववेरेंत येता, पूण कितें कारण काय? ही शांती अणभवूंक वो दुसरे वायटवे विसावे घेवंक. कांय वर्सां आदीं हें घडटा आसतना जेन्ना हांगासर शांती आसा वो ना हाचेर आमी भर घालची गरज. आनी शांती आसा वो ना हें हांवें तुमकां घोडे सांगची गरज ना, कित्याक म्हज्याहून बरी तुमी खबरापत्रार वो
सोशल मिडियाचेर वाचून आनी पळोवन तुमी नियाळ करून जाणात आसतली. आमची गोंयची अस्मिताय शांतीची अस्मिताय आशिल्ली, आजुनूच ती आसा काय? आनी आसा जाल्यार ती राखूंक तुवें आनी हांवें प्रयत्न करूंक जाता. पूण प्रयत्न आमी करतले हांव काय? प्रितीच्या इश्टानो, इंग्लीश भाशेन एक बरी म्हणणी आसा, अ स्टीच इन टायम सेव्स 9. जायत्यो वस्तू ह्या आमच्या माणकुल्या गोंयांत आमी पळयत जाल्यार हाताच्या भायर पडलेल्यो आसात. तांचेर गोडे आमी कांय करूंक शकना. पूण जायत्यो अश्यो वस्तू आसात ज्यो आमच्या हातांत आजुनूय आसात. आनी ह्या हातांत आसलेल्यो वस्तू आमच्या हातांत घेवन गोंयची अस्मिताय, शांती आनी बरेपण राखूंक तूं आनी हांव वावुरतले हांव काय? आयच्या शुभ वर्तमानाच्या शेवटाक आमी आयकलां, उदेंती आनी ओस्तोमते थावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक हांचे सांगाता सुर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. ह्या आमच्या संदर्भांत आमी पळोवया. फाटल्यो पिळगा ज्यो शाण्यो आसल्यो, घडये ते इस्कॉलाच्या बांकार बसोंक नात फरी, पूण सैमाची राखण कोण परी करची तें तांकां बेस बरी समजली. आनी देवान तांकां दिलें, हेंच देवान दिल्लें दायज फुडें आपले पिळगेक दवरूंक ती शिकलोली. आज हांव आनी तूं ह्या इस्कॉलाच्या बांकार बसल्यात आनी इस्कॉलाच्या बांकार बसून उद्दोरगती विशीं आमी उलयता आनी उद्दोरगत करूंक आमी सोदता. पूण ही उद्दोरगत करता आसतना जी शिस्त देवान ह्या संवसारांत वा आमच्या देशांत घातल्या, आमच्या गांवांत घातल्या, ती आमी विसरता काय? तेचेर आड आमी वेता काय? मोगाच्या इश्टानो, हाचेर नियाळ करची गरज. आज आमच्या भारतांत जायते स्टेट्स आसात न्हू, आनी कांय स्टेट्स डेवलप स्टेट्स म्हूण मागतात आनी कांय स्टेट्स अनडेवलप स्टेट्स म्हूण. आनी खंयसर आमचें आरोग्य, आमचें हेल्थ बरें आसा तें पळोवया. खंयसर आमकां फ्रेशनस व शांती मेळटा ती पळोवया. डेवलप स्टेट्स वो अनडेवलप्ड स्टेट्स. आनी हाचेर जेन्ना आमी डेवलपमेंट म्हणटा तेन्ना देवान आमकां दिल्ल्या सृश्टीचो आमी विद्वास करता काय? ह्या पासून मोगाच्या इश्टानो, जी आमची पुर्वज शाणी आशिल्लीं, तांणी देवा कडल्यान हो संवसार घेतलेलो. होच संवसार तांणी आमच्या पासत बाळगून दवरलो आनी तो फुडें आमच्या ज्या हातींत आसा तो आमी फुडें आमचे पिळगेक दिवंक पावतले काय? हाचेर आमी भर घालची गरज आसा. मोगाच्या इश्टानो, ह्या दिसांनी जेन्ना आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची नोवेनाच्या परबेक तयार करता, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरूय दुबावभिरेत सृश्टीचो मोगी आशिल्लो. ना तर सृश्टी ताच्या आदाराक पावची नासली. हांव उगडास करतां एक मिलाग्रीचो. जेन्ना ताचें तारूं उदकान प्रवास करतालें आनी वादोळाक तें सांपडलोलें, तेन्ना ताचो एक आवडीचो खुरीस सांडटा. आनी सृश्टीचोच एक भाग म्हणल्यार एक कुल्ली, एक व्हडली मिलाग्र म्हणल्यार तो खुरीस एक कुल्ली ताका परत घेवन येता. ह्या उद्देशी सृश्टीचो मोग आशिल्लो म्हूण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमकां सांगता. आयच्या दिसा जेन्ना आमी ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेता तेन्ना कांय वेळान ह्या आल्तारार जेजू येतलो. ताची गोठाय आमकां फावो कर आनी ह्या गोठाये उद्देशी आमी सृश्टीचे राखणदार जावंक आमकां कृपा आनी बोड दी म्हूण कोतकोत्यान ह्या मिसांत मागुया. उबी रावया, आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी आमी देवाच्या हातांत घालुया. आमचे पवित्र सोबे पासत तिणें आपल्या जबाबदार गवळ्या उद्देशी आमचें भौशीक गोड सांबाळूंक आनी फुडले पिळगेक तें बोरवशाचें एक देणें कशें दिवंक पोरजेक फुडारपण दिवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. राजकारभाऱ्यां पासत सोगल्या आनी चड करून गोंयच्या राजकारणींनी नीत, शांती आनी पर्यावरण
राखचे कायदे करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. विजनांनी शेतकार आनी जमनीचो सांबाळ करतल्यां पासत तांचो वावर रोचणार देवाची जाणवाय दाखोवचो जावं. पर्यावरणाचो बदल आनी नाश जालोल्यान जांचेर आकांत आयला तांकां तांची अस्मिताय आनी बोरवंसो आमचे दोयेन लाबूं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. भुरग्यां आनी तरणाट्यां पासत फुल्लोली आनी फोडलोली सृश्टी आनी मनशाकूळ जबाबदारेन वागलोलें दायज कशें आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक मेळूंक आनी आमी गोंयच्या समुदायाच्या नागरिकांनी बोरवंशाची यात्रेकारां कशीं हे दोतोरेर जियेवंक आनी हेरांक देख दिवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. सुर्गीचे बापा, ही थोडीशी मागणी आमी तुजे हातान घातल्या ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणानो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्यांत ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचे वरवीं सासणाची सोडवण सोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयलेच फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोनाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं दीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयलोलें देणें तो वैभवान परत येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबरान स्वर्गीच्या सल्फ दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचेय पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सर्वणेची काल्स तुका समोर पितां. तुजे मुखार येवक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुळाय रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेच्यो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया फर्नांडीस आमच्या आदारी गवळी बाप आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती भाग्योन तुजे भाग्योन दोन दुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगळें भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगातात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरबंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोरबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलाल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगस
आनी आमकां ठायने पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घालान तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दियान. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान हास्य तोंडान शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सोगलीं आमी सुभागी. पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमनिया घेवंक दोनूय बाजूंनी मुखार सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of neighboring religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्माचा संस्कार घेतलेले आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Moja gają
आमचे दोळे धांपूया आनी काळजान शेवलेल्या जेजूची आसणे अणभवून ताका आमी ह्या वेळार दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां करूंक आनी सदां तो हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळ. ओ नेगेटीव ब्लडाची गरज कोणूय दिवंक सोदतात आनी कंट्रोल